एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मानां जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमी अनुभव केला की तशें तुमच्या कुटुंबांच तुमच्या घरा भितरच. देखून पळयत पुस्तक म्हणटा की त्या पूत बापायची निंदा करता, धूव आवयची चेर आनी सून सासू मांयचेर उपराडतात. एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मानां जातात. अशें म्हळ्यार आमच्या मोगाचींच कोणाचेर आमी विश्वास दवरता, कोणाचो आमी मोग करता, कोणाचो आमचो इश्टीण म्हण घेता. आमी मोगाचें कर्ण घेवन आनी मुखार तांचे विशांत आनी आमच्या संबंदा विशांत कितें आमी बरें येवजणे घालता, योजने घालतात, तींच थोडेपणी तुज्या पाठीचेर सुरी मारतात. तूं पाठींक उरलेंच तुज्या पाटल्यान नाका जाल्लें उलयता, तुजें नांव पाड करतात. आनी ह्या वरवीं आमकां जायते कश्ट जातात, जायते बेजाराय जाता. देखून आमी कितले कश्ट काण मिनात काण त्याग सॅक्रिफायस करून आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी वावुरल्यार आमकां मेळटात अनुपकारी मनशां. वी फेस ऑर वी एनकावंटर अनग्रेटफूल पीपल इन आवर लायफ्स. असल्या वेळार आमी निराशोवची गरज ना, देदेस्पर जावची गरज ना, कित्याक सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. अदीक मोगाच्या न्हू समया जेजूच्या भोव पवित्र आनी मधुर नांवान हांव तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक मोगान आनी मानान स्वागत करता. समया जेजू क्रिस्त ती आमकां मेळटा कुरपेची झर. त्या कुरपेच्या झरीतय आमकां आसात सर आशिर्वादां. ती आशिर्वादां आमी जण घेवया. समयाच्या हाजरपण आमी अनुभव करच्या खातीर एक गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागया. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. सर्गाराजा सो सागर तो, मोगा बांदा सो पागोर तो. सर्गाराजा सो सागर तो, मोगा बांदा सो पागोर तो. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या सर्गींच्या रासाचो सागर तूं जिविताची झर जावन आमच्या जिवितांत वाळोन ये. पेंतेकोस्ताच्या दिसा 120 जाणां भावार्थ्यांचेर तूं देवन आयलोय. मोरी माय आपोस्तलांनी सगळे थंयसर आसले पवित्र आत्म्यान भरले. धैर्यान जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक लागले. आज आमचेर तूं देवन ये. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद घाल. सर विक्षकांचेर तुजो अभिषेक फाव कर. पवित्र आत्म्या उज्याच्या जिबेच्या रुपार तूं देवन येताय. आमचे थंय तुजी दैवीक उज्याची जीब देवन येवं दी. आमकां देवाचें उतर परगट करूंक आमच्या जिबेक तूं बोळ दी, सकत दी. आमच्या मतींत बऱ्यांतली बरीं उतरां घाल. आमच्या काळजांत पवित्र भोगणां घाल. आमची सगळी कूड देवाच्या रासा खातीर वावरच्या खातीर व्हडा प्रेरणान व्हडा उमेदीन तूं भर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर. कश्ट जाल्यांचे कश्ट हळू कर. जे कितें गरजे वता आसा तांचे गरजो तूं सगळे तूं तिरशी. तांच्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव. हे आमी मागता समया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू. आतां आमी सांगाता मेळोन देवाचें उतर नियाळ करया. किर्तनाचो बूक तुमी घेतल्यार थंयसर 18 वस्त्रां 40 आनी 8 वळीर आमी अशें वाचता. साम 18:48. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटयलो. खरेंच तुवें म्हाका म्हज्या विरोध्या वयर उबारलोय. जुलूम करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवारलोय. मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत
आमी विरोधपणाचो एक बंदपास आमी अनुभव करता. आमचे विरोधी, आमचे वैरी, आमचे शत्रू आमच्या विरोध जुलूम करतात. तांचे खोटेपण आमकां आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक मेळटा. सबार फावटी तांचो अन्याय आमी अनुभव करता. जायते फावटी आमी आमचेर ते जुलूम करतात, तांचो अधिकार चलयतात, आमकां सकला घालतात, आमकां दमशितात, आमकां दामोन दवरतात, आमकां वैऱ्यानांतल्या बरी करतात, आमच्या जैताच्या वाटेर, आमच्या जिविताच्या प्रगतीच्या वाटेर आड पांय दितात. असल्या वेळार आमी निराश जावची गरज ना, देदेस्पर जावची गरज ना, कित्याक सर्वेस्पर देव आमकां पवित्र पुस्तकांत बसयता. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो सर्वेस्परा देवान म्हाका वाटयलो. खरेंच सर्वेस्परा तुवें म्हाका म्हज्या विरोध्या वयर उबारलोय, जुलूम करतल्याच्या हातांतलो तुवें म्हाका निवारलोय. पळय मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत आमची निंदा करतले, आमचे विरोधपण करतले, आमचेर जुलूम करतले, आमचे अन्याय करतले, हे कोणी पयशिले मनीस न्ही, विदेशाचे मनीस न्ही, दुसऱ्या गांवचे, दुसऱ्या देशाचे मनीस न्ही. सबार फावटी ते आमच्या घरांतच आसतात, आमच्या कुटुंबांतच आसतात. थोडे फावटी बापूय, थोडे फावटी आवय, थोडे फावटी भाव या थोडे फावटी भयण, थोडे फावटी सून या थोडे फावटी जावय, थोडे फावटी नात्रां, आमची भुरगींच, आमची दायजी गोत्रां, आमची सैरी दैरी, आमची शेजारचींच, आमची वाड्या घरांत, आमची विरगत घरांत आमच्या विरोध जातात. देखून पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, मिका 7:6, मिका प्रवादीच्या बुकान अवसर 7:6, कित्याक पूत बापायची निंदा करता, धू आवयचेर आनी सून सासूमायेचेर उपराडटा, एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मानां जातात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमी अनुभव केला की तशें तुमच्या कुटुंबांच, तुमच्या घरा भितरच. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, कित्याक पूत बापायची निंदा करता, धू आवयची चेर आनी सून सासूमायेचेर उपराडतात, एका मनशाची घरचींच ताची दुस्मानां जातात. अशें म्हळ्यार आमच्या मोगाचींच कोणाचेर आमी विश्वास दवरता, कोणाचो आमी मोग करता, कोणाचो आमचो इश्टीण म्हूण घेता, आमी मोगाचें कर्ण घेवन आनी मुखार तांचे विशांत आनी आमच्या संबंदा विशांत कितें आमी बरे येवजणे घालतात, तींच थोडे फावटी तुज्या पाठीचेर सुरी मारतात. तूं पाठींक उरलेंच तुज्या फाटल्यान नाका जाल्लें उलयता, तुजें नांव पाड करतात. आनी ह्या वरवीं आमकां जायते कश्ट जातात, जायते बेजाराय जाता. देखून आमी कितले कश्ट काण, मिनात काण, त्याग सॅक्रिफीस करून आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी वावुरल्यार आमकां मेळटात अनुपकारी मनशां. वी फेस or we encounter ungrateful people in our lives. असल्या वेळार आमी निराश जावची गरज ना, देदेस्पर जावची गरज ना, कित्याक सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता. किर्तनाच्या बुकांत 70 अवसरांत 20 वळीर, बुक ऑफ साम चॅप्टर 71:21, म्हजी व्हडवीक तो वाडयतलोय आनी परत म्हाका बुजवण दितलोय. कोणें आमकां आडपाय दिल्यार सर्वेस्पर देव आमकां वाडयतलो आनी परत आमकां बुजवण दितलो. एकलो भाव मेलवीन म्हणलो, परगांवांत हांव न्हू हांगा केदाळे फोन करतालो. फादर, म्हज्या कामाच्या जाग्यार थोडे केरळाचे आसात, मळयाळी, ते म्हजे जळटात, कितें म्हूण कळना. गेल्ल्या सुरवेर हांवें तांकां म्हजो इश्ट करून घेतलो, तांकां हांवें जायती कुमक केली, म्हज्या सांबाळांतल्या सयत तांकां गरज पडल्या वेळार लॉन जावन तांचे गरजेक हांवें दिलें. थोडे पयशे तांणी पाटीन सयत दिवनात, हांवें तांकां थोडे बरे वस्तू काडून दिले, कित्याक म्हाका चड सांबाळ आसा, तांकां उणें सांबाळ आसा, पूण एकाच कंपनींत काम करता. पूण आज ते अनउपकारी जाल्यात, मात न्ही म्हजे विरोध उपराटून म्हाका जायते उपात करतात. मात न्ही म्हज्या बॉसाक, म्हज्या वयर आसल्याक म्हज्या विशयान नाका जाल्लें सांगून दिलां, म्हाका खामांतले गाडच्यार आसात. तेन्ना हांवें तांकां हेंच देवाचें उतर हांवें दिलें. 71:21 किर्तन 70:1-20. सर्वेस्पर देव तुजी व्हडवीक वाडयतलो आनी परत तुका बुजवण देव दितलो. देखून भियेनाका, तूं भियेनाका, तुजे विरोध उबारलेलें खंयचेच हातेर जायते वन जावचें ना. बगार तुजे विरोध उरयली हरी एक जीब फडकीर म्हण तूंच रजू करतलोय. देवाच्या भुरग्यांचें हें भाग. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 अवसरांत 17 वड. आयजाया चॅप्टर 54:17 हें देवाचें उतर हांवें ताका सांगलें, परतून तूं सांग. आनी त्या भावान मेलविनान परतून तें सांगलें. तांतूं ताका धैर्य मेळ्ळें आनी तशेंच जालें. एक वर्स ताका कश्ट आसलें. 1 वर्स जायचें जाल्यार कोणाक
कोण ताचे विरोध जावन आसले तीग या 6 जाण सांगत आसले तांकां सगळ्यांक कंपनीन पिन पॉयंट केले आनी ते कंपनींत उपात करतात ताचे कंपनीचे प्रोडक्ट्स सोडोवन ते अडखळ जावन आसात म्हणून तांचे विरोध तीर्प जाले आनी 4 जाणांक कामांतले काडले आनी कामांत काडच्या वेळार हाचे लागीं येवन ते बॉक्सांनी मागतात मात न्ही ते हाजे कडेन उपकार ताजे कडेन उपकार मागतात तुवेंस हांगासर आयिल्ल्या सुरवेर आमकां जायते कुमो केली पूण आमची चूक जाली आमी अनउपकारी जाले तुजे विरोध आमी जायते वायट केले पूण आज आमकां बक्षी आनी आमकां खंय म्हणी काम मेळोवंक आमकां कुमो कर म्हणून मेलविना कडेन विचारूंक लागले पळय मोगाचें न्हू ताचे विरोधीच ताच्या पांयां पड अशें देवान केलें कित्याक तो पात्यलो देवाचें तें उतर इसाया प्रॉदिस बूक 50 आनी 4 बोर्ड तुजे विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना पळय जायते विरोधी आमचे विरोध हातेर उबारतात निंदा कर नांव पाड कर आमकां सकला घाल काजारी जिवितांत घोव बायलां मदें कितें मनस्ताप येवचे बरें कर भुरग्यांक आवय बापाय विरोध कर या आवय बापाय भुरग्यांक विरोध कर भाव भयणी एकामेकां विरोध कर या आमचे विरोध वडिलांक विगारांक या समाजाच्या वडिलांक कितें तरी सांगून आमकां जायत्या तरान या आमच्या कामाच्या जाग्यार आमचे काम वर्साचे करून हर एक तरान आमकां उपात करूंक पळयतात आमचे विरोधी पूण देवाचें उतर म्हणटसर म्हणटा तुज्या विरोध उरलेली हर एक जीब फडकीर म्हूण रुजो करूंक तुका साध्य जातलें कित्याक हें देवाच्या भुरग्यांचें भाग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी देवाचें भुरगीं जावचें म्हळ्यार देवाचें उतर वाचचें देवाचें उतर नियाळ कर देवाचेरच पाती आनी विस्वास दवरून जियोवचें आज आमी नियाळ करया मोगाचें न्हू आमचे दुस्मान आमचे विरोध कितें करतात गे म्हणून आमचे दुस्मान आमचे विरोध निंदा करतात दे इन्सल्टस आमची निंदा करतात आमची केळकुळां करतात आमी वाचता थंयसर किर्तन 70 आनी 4 10 वोळ साम 74 वर्स 10 केतना पर्यांत देवा दुस्मान म्हजी निंदा करतलो वैरी सदां काळ तुज्या नांवांची बेफारवो करतलो गाय पळया हो किर्तनकार रोडोन म्हणल्या बरी दावीद राय म्हणटा केतना पर्यांत देवा दुस्मान निंदा करतलो वैरी सदां काळ तुज्या नांवाची बेफारवो करतलो गाय तेसलोनिकेकारां बरयल्या 2 पत्रांत 3 वसरांत 2 वळीर आमी वाचता 2 Thessalonians chapter 3 verse 2 दुस्कुऱ्या आनी खोट्या मनशांतान आमकां सुटका लाभो म्हणून मागा पळय साम पावल जायत्या विरोध्यांतावन वैरींतावन शत्रुतावन कश्टलो देखून तो तेसलोनिकेकारांक सांगता दुस्कुऱ्या म्हळ्यार दोस्तेल्या आनी खोट्या मनशांतावन आमकां सुटका लाभो म्हणून मागा कारण सकट मनीस सुवार्थ सत मानिंदान ह्या संवसारांत मोगाचें जायते जाण आसात ते नास्तीक देवाचेर पातयेनात ते मनशांची तांकां पाप बिरमत ना हे कोणाय विशयांत मोगाचें ते लक्ष करिनात देखून ते हर तरान आमकां आड पाय दितात आमची नांव पाड करतात आमकां कश्ट येतात आमी रडल्यारय तांकां गाय पडोन वचना दुखां गळयल्यार आमकां दुखां गळोन खंतीस जाल्यार बेजाराय नासल्यार आमी आर्थीक अडचणींत आसल्यार कितल्या व्हडल्या कश्ट संकश्ट आसल्यार तांकां कांय बेजार आयना वय हांव एका व्यक्तीक वळखता ताचें नांव क्लेमेंट डिक्रोज म्हणून तो ल्हानशा कामार आसलो दुर्बळो चड पयशे ना ताका काजरय जावना बॉम्बेन तो काम करतालो पूण थंयसर चड सांबाळ मेळना तो गांवांत आयलो हांगासर एक ल्हानशें काम करनासलो ताजे आवय पयसांतल्यांत ताजें म्हणलें कांय ना देखून एक प्रायवंत व्हडली माय आसली ती तिच्या घरांत एकलीच आसली तिचे भुरग्यांनी तिका सोडले पोती तिका सोडून गेल्लो दुवय तांच्याच कामांत व्यस्त आसली देखून तिका पळोवंक कोण नासली हो तिका सदां इल्लें कुमक करूंक येता तिच्या घरच्यांनी पावोवंक तिका कितें जाय तें सगळें दिवंक आनी सवकास वळख चड जाता आनी तिच्या घराच रावता आनी तिची सर कुमक करता आसतना ती म्हणटा मरता आसतना तुका एक ल्हानसो जागो दिता तें एक घर बांद आनी तुज्या नांवार सयत करता पूण हो सादो जाल्ल्यान ताणें म्हळें म्हज्या नांवार मागिरी करयेत तूं म्हाका घर बांदून दिल्या हांव हें घर बांदता म्हण तिच्या जाग्यार एका कोणशा जायतो जागो आसलो एका कोणशार ल्हानशा जाग्यार ताणें घर बांदलें दुर्बळो तो चड पयशे नासले इल्लेत पयशे घाल एक 10 लाखां भितर एक ल्हानशें घर ताणें बांदलें सगळें तयार केलें पूण त्या घरांत ताका रावूंक नाका कित्याक ह्या व्हडली मांयची सेवा करचे खातीर व्हडली मांय सांगात रावलो पूण एक दीस ती चड पिडेन पडली मरचार आसली तितल्या ताणें
तिच्या पुतांक दुआ सांगल्यांची सगळीं आयलीं, तिका आस्पत्रेंत व्हेलें आनी आस्पत्रेंत एका हप्त्या भितर मेली आनी तिका पुरलें. सकाळीं परतात पळय. तशें पुरल्या उपरांत पूत विशेश तरान हाच्या विरोध खूब वाडलो. तूं कित्याक घरांत रावलय, हें घर तुजें न्ही, हो जागो तुजो न्ही, हो सगळो घर हो जागो तुजो करून घेता, ह्या जाग्यार रावंक तुजो म्हूण ताका धांवडयलेंच. भयणी कांय सांगूंक शकनात. भयणीक तरी कळीत आसलें ताणें त्या क्लेमेंटान तेच्या आवयक बरें करून पळयलें म्हणून. पूण त्या पुतान मुंबयतून आयलो, सगळो जागो ताज्या नांवार करून घेतलो. भयण्यांकी कोणाक कांय दिवना, सगळो जागो विकता आसतना ह्या दुर्बळ्याचें 10 लाखांनी ताच्या कश्टांच्या पयशांनी 10 लाखांचें गेल्लें घरय विकून चडलें. आनी आतां हो भाव भोव कश्टांत आसलो. तो हांगासर रडोन येवन म्हजे कडेन म्हणटा, म्हज्या दुबळ्याचे कश्टांचे ते 10 लाखांचें ल्हानशें म्हजें घर एकच आसलें, म्हजे आवय बापूय नात, भाव भयणी नात, कोण नात, मातशें घरय ताणें तशें करून जालें. घर तरी दिवी येता आसलें, हांवें ताचे 8 दीस मागले, त्या जाग्याचे पयशे दिता म्हळें. तो आयकलो ना. पूण घर जागो विकलो, पयशे गेले बंबय गेलो. परत बंबयचें घर विकून गांवांत ते घर जागो काडून व्हडलें घर ताणें काडून थंयसर बायले भुरग्यां सांगा तो संतोशान रावचें म्हूण गांवाक येवन 1 म्हयनो जाल्यार ताका कॅन्सर पिडा सुरू जाली. आनी तो विशेश तरान पिडेंत आसलो. आस्पत्रेंत आसतना डाक्टरान म्हळें आनी तूं वांचा नाय. तेन्ना ताका शेकी बूद आयली. तेन्ना ताणें ह्या भावाक आपयलें खंय, त्या क्लेमेंटाक आपोवन ताच्या पांयां पडोवन बक्षाणें मागूंक लागलो की हांवें तुका दुर्बळ्याक तुज्या दुर्बळ्याचें घर सयत तुका घरांतले भायर घालें, तें घर जागो विकलो, म्हज्या आवयची इतली सेवा केल्ली, तुवें केल्ली, हांवें करूंक ना, तरी हांवें तुजे विरोध रावलो, म्हाका बक्षी म्हण. कितें करचें? आनी ताका बक्षिलें, पूण तो मेलो. पळय मोगाच्यानो, आमचे विरोधी आमचे विरोध कितें सर करूंक प्रयत्न करतात. हांव प्रायवंताच्या घरांत आसतना कितलेशे जाणां प्रायवंतांक हांवें पळयलां, तांची भुरगीं पळोवंक तयार नात, नातरां पळोवंक तयार नात, पूण तांकां उचित तरान पळोवन तांचे कितें म्हणटात गोमूत काण तांची सेवा केल्यार मरता आसतना सगळीं जावन येतात आनी विचारतात खंय हा भांगर, खंय हा जागो. अशें मोगाच्यानो जायते जाणांक हांवें पळयलां, तांच्या भुरग्यांनी येवन झगडोन तांचे भांगर जागो आनी पुरा मेल्या उपरांत तांचे करून घेतल्या, जीव आसतना तांची सेवा करनात. आज तांच्या जिवितांत शिराप आयला, तांच्या जिवितांत मालदिसांव आयला, तांच्या कुटुंबांत सगळीं मरण पावल्यान, पयशे आस्तपदीक जायचे म्हणून कोर्टाक गेलीं, कचेरी गेलीं, झगडलेलीं. आज पळया तीं मरण पावल्यान. थंयसर मेल्या उपरांत मेल्ल्यांक केल्लो अन्याय तांणी थंयसर देवाक लेख दिवचें पडटलें. तरी मोगाच्यानो दुस्मानांतल्यान आमकां कसली इजा आसल्यार आमी भिवंचे नाका, कित्याक देव आमकां सुटका दिता. कित्याक समी जेजूय कुर्सार उंकळचो आसा. मोगाच्यानो जायते जाणांनी ताची खळखुळां केली, ताची निंदा केली. दे इन्सल्टेड हिम. तूं देवाचो पूत जाल्यार तूं काय बचाव कर, आमकांय बचाव कर म्हळें. ताच्या उजव्या कुशीच्या स्वरान तरी वय समी जेजू कडेन बक्षणें मागलें, दाव्या कुशीच्या स्वरान ताची निंदा केली. तरी जेजूनी हें सगळें मोगाच्यानो सोंसलें आनी तो म्हणलो बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. लुकाचो वांजेल 20 आनी 3 वचून 30 आनी 4 वड. लूक चॅप्टर 23 वर्स 34. समी जेजू कुर्सार तावन आपल्या दुस्मानां बक्षिता. मोगाच्या भावा भयणी, आमी आमच्या दुस्मानां बक्षिया. हांवें तरी मोगाच्यान म्हज्या दुस्माना खातीर हांवें मागचें. देवा तांणी केल्लो अन्याय, तांणी केल्लो जुलम, तांणी म्हजे विरोध केल्लें खोटेपण, तें सगळें तांकां बक्षी. तांकां मालदिसांव येवंक दिनाका, तांकां शिराप येवंक दिनाका. तांकां बक्षी, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी दी, बरें घर दी, बरी भुरगीं वळोन दी, माया मोग तांकां दी. तांच्या जिवितांत आशिर्वाद बेसांव तांकां कृपा दी. तांकां तुजी वळख जावं दी. सम्या आमी एकामेका बक्षून राजी जावन माया मोगान जी अशें कर. हांवें मागता आसतना मोगाच्यान विशेश जावन म्हज्या दुस्माना खातीर मागचें, म्हजी निंदा केल्ल्या खातीर मागचें, म्हाका दुखयल्ल्या पासून मागचें, म्हज्या विशयांत पाड उलयल्ल्या पासून मागचें, म्हजें नांव पाड करूंक कळयल्ल्या खातीर मोगाच्यानो मागचें. तशें मोगाच्यानो आमी देवाची कृपा जावन घेता. कित्याक आमी बक्षिना जाल्यार आमी पिडेस्त जाता. म्हजो एकलो इश्ट आसा, म्हज्या सांगाता शिकलो, पाद्र्याप जाला तो, ताचें नांव सांगना, पूण आज तो एकलो तांबडो आमच्या गांवचो न्हय देखून सांगयत. तो पाद्र्याप सयत आज बेबदो जाला, आल्कोहालीक जाला. हांवें घेता ताजे कडेन उलोवचें, ताका प्रयत्न करचें, ताका मागण्या काडूंक. आनी ताणें एकच म्हणचें, म्हज्या वडिलांनी म्हाका अन्याय केला, म्हज्या वडिलांनी म्हाका म्हजेर जुलम केला, हांवें कशें बक्षूंचें, हांव तांकां बक्षिना. आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचो स्पश्ट संदेश आयला, तो जर तर बक्षिता आसलो ताका सोरो सोडूंक जाता आसा. तो बक्षिना देखून ताच्या काळजांत ताच्या दुस्मानान केल्लो अन्याय चिंतून चिंतून तो बेबदो जाला आनी सोऱ्याचो गुलाम जाला. सोरो ताका सोडूंक जायना. तर मोगाच्यान आमी बक्षिता आमच्या दुस्मानाक, आमच्या विरोधींक, आमच्या शत्रूंक आमकां देवाची कृपा मेळटा. देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 12व्या वसरांत 14व्या वडीर, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 14 देवाचें उतर म्हणटा,
तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय, तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार शिराप न्हय म्हण सांग पावल मोगाच्यान परतून सांगता. कित्याक दुस्मान आमची निंदा करतात, आमकां इन्सल्ट करतात, तेन्ना आमच्या काळजांतान विग्गी भायर सरता शिराप ह्या मालदिसांव ह्या तांकां वायट मागचें. हें सारकें न्ही. हांवें तरी मोगाचें न्हू म्हज्या दुस्मानांक बरें मागचें, दुस्मानांक बक्षुचें, बक्षान लगीं राजी जावचें. कित्याक देवान जर तर कुर्सार्थान बक्षिलां, आमी मोगाचें न्हू रक्तमासाचें जावन आसून धूळ आनी माती जावन आसतना बक्षिनासतना कशें रावयेत. कित्याक आमी नेणो केदाळा आमकां मरण येतालें गे म्हणून आमी मेल्या उपरांत देवा मुखार आमकां लेख दिवंक आसा. हो संवसार व्यर्थ आस्त बदीक भांगार देरवें खंय आमच्या सांगाता उरतलें, आमच्या सांगाता उरचें म्हळ्यार आमी दिल्लें तें बक्षाणें. दुसरें मोगाचें न्हू देव आमचे शत्रू, आमचे दुस्मान, आमचे वैरी आमचो मान काडूंक पळयतात, आमचो वैभव काडूंक पळयतात, आमचे स्थान मान काडूंक पळयतात. किर्तन 70 आनी 8, 60 आनी 1 वळेर आमी वाचता. साम 78 वर्स 61. आपली पदवी ताणें बंदिवासाचे अधीन केली, आपले वैभव दुस्मानाच्या हातांत पडोवंक दिले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. किर्तनकार म्हणटा आपली पदवी ताणें बंदिवासाच्या अधीन केली म्हळ्यार दाविदाच्या दुस्मानान ताची पदवी काडली. दाविदाच्या दुस्मानांनी ताचो वैभवी काण तांचे स्वाधीन केलो. हें सगळें जावंक देवान सोडलें. दुस्मानांक जैत जावंक देव थोडे पटी सोडता. ह्या दिसांनी हांवें टीव्हीचेर पळयलें आमच्या भारत देशांत एक क्रिस्त मनीस, व्हडलो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ताचें नांव हांव सांगना कित्याक ताचें नांव तुमकांय कळीत आसूं पुरो. ग्रेस्त मनीस व्हडलें सयत कॉर्पोरेट वर्ल्ड आसा. ताच्या पुताक ताणें बरें करून शिकोवन बरें व्हड केलो आनी उपरांत सवकास ताकाय ताच्या कंपनींत ताका वर्तो स्थान मान दिलो ताच्या पुताक. पूण ताचो पूत इतलो स्वार्थी आनी आपलेशिकी सवकास ताणें बापायक देगे दवरलें. बापायची पदवी आनी वैभव सगळो ताणें आपणाचो करून घेतलो आनी बापायकच घरांतले भायर गेलें. तो बापूय बॉम्बेंत थंय हांगासर वाटेर भोंवताकय आनी ताच्या विशयांत टीव्हीचेर दाखयलें. आनी तशें दाखयल्या उपरांत पुताक बारी लज जाली. येदो व्हडल्या कंपनीचो मालक जावन बापायक ताणें वाटेर गेला म्हणून. देखून तो ताणें सकाळा मुखार एक स्टेटमेंट दिलें, म्हज्या बापायन म्हाका बक्षिलां, हांवें बापाय कडेन बक्षाणें मागलां, बापायक हांवें घरा फाटीं हापून हाडलां म्हूण. पुरा फटीच बापूय आणकी वाटेर पडला. पूण सकाळा हुजीर अशें सांगून बापायक आनीकी लज करूंक अवमर्याद करूंक ताणें प्रयत्न केले. मोगाच्यान जायते जाण आमचे विरोध तशेंच करतात न्ही. 12 जाण येवन सांगतात फादर आमची सदारची आमचे विरोध माट मंत्र करतात, पितीसपणां जातात. आमचे विरोध आमच्या जाग्याचेर लिंबू हाण घालतात आनी काले कुवाळो घातून घालतात आनी तांतूं काले गंधा कुंकुमा घाल आनी काले पिसीसपणाची वस्तू घाल आनी कसुल्लें खंयच्याय मनजातीचें खंयच्या जीवदाळीचें ते पालीक आनी कितें उंदरांक आनी कालें जरल्यांक आनी कालें कोळिंद्रां मारन आनी कसलें मेल्ल्या मोड्याचें हाडां वासकान आमच्या जाग्यार घालतात. आमी नाश जायचे म्हणून, आमी देसवाड जायचे म्हणून खंयच्याय मंत्रवादी लागीं वतात, खंयच्याय पितीसपणाच्या मुक्ती लागीं वचून आमच्या विरोध नाका जाल्लें करूंक प्रयत्न करतात. पळय मोगाचें न्हू असलें आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करीचें न्ही जावन मोगाचें न्हू. थोड्यांनी म्हाका विचारचें आसा असलीं पितीसपणां आसात गी, माटमंत्र आसात गी. हांवें म्हणजे असलीं करतलीं आसात, केल्ल्या वरवीं देसवाड करून घेतलीं आसात. देखून तें आसा गे म्हण विचार नाका, पूण तें करूंक येतात. कित्याक 12 जाण नास्तीक जावन आसात, 12 जाण देवाचेर पातयनात, देवाचेर विश्वास दवरतात. देखून ते कितें करतात, हेरांक नाश करूंक असल्या संगतीन हात घालतात. आमी तरी कितें करीचें, आमी समया जेजू लागीं आमी गेल्ल्या वेळार समी जेजू आमकां बरो अनंताच्या मापान जिवीत दिता, महिमेचें जिवीत दिता. ताच्या उजवाडांत हे पितीसपणाच्यो शक्त्यो, माटमंत्राच्यो शक्त्यो आनी कसलेच जादूगार, गडियागार आनी मंत्रवादी शक्ती कितेंच करूंक शकनात. देखून समया जेजू लागीं आमी येसय. कित्याक समी जेजू कितें करता, असले सगळी वायटाची सकत नाश करच्या खातीर तो कुर्सार मेलो. ताच्या कुर्सार ताणें भरलेली ती नालिसाय अवमर्याद आमी इजाया प्रवादी मुखांतर मोगाच्यान आमी समजून घेता. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 2. इजाया प्रवादीचो बूक 1 आनी 3 वर्स 2 वर्ड म्हणटा, ताचेर नदर घालूंक ताचे तें सुरपाय नातल्ली, आकर्शण नातल्ली, आमची काळजां ताचे तें ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातल्ली. असल्या कुर्सायल्या जेजूचेर हांव आनी तूं दिश्ट घालता आसतना आमचे थंय आमी एक
कुरीस घेता आसतना ह्या खुर्साचेर आमी नदर घालता आसतना आमकां नव्यान बरी भलायकी आमकां लाभता आनी माट मंत्राच्या सत्यतान दुश्ट सत्यतान आमकां सुटका मेळटा. जेरेमाया चॅप्टर 30:17 जेरेमाया प्रवादीचो बूक आवस्वर 30:17 हांव तांकां नव्यान बरी भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचे न्हू आमी देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून देवाच्या चरणाक आमी आयिल्ल्या वेळार, देवाच्या आश्रया काल आमी आयिल्ल्या वेळार, देवाच्या निवासस्थाना काल आमी आयिल्ल्या वेळार आमकां संपूर्ण तरान आशिर्वाद शिवर आमकां मेळटा. देखून आमी वाचता विळापाच्या बुकांत आवस्वर 2:4 लॅमेंटेशन्स चॅप्टर 2:4 दुस्माना भशेन ताणें आपलें दोणू बागयलें, आपलो उजवो हात उबारून धरलो, ताणें ताचो संवार केलो, ताणें आपलो क्रोध ओतलो म्हळ्यार म्हणून दसून आमी वाचता त्याच विळापाच्या बुकान 2 आवस्वरांत 22 आनी 23 वडीर सर्वेस्वराचो विश्वासी मोग केदीस संपना, ताच्या काकुती केदीस अंत ना, हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण. पळय मोगाचें न्हू आमचो दुस्मान या आमचें मरणच आमकां इन्सल्ट हाड, निंदा हाड, या आमकां अवमर्याद कर, आमकां नालिसाय करूंक येता आसतना देव आपलो परजळ, आपलो उजवाड, आपली महिमा आमचेर प्रकाशीत करून आमकां नव्यान बरी भलायकी दिवन नव्यान आमकां मान सन्मान तो आमकां फोव करता. देखून मोगाच्यान आमी दोळे धांपून आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, तुजे थंय आमकां नवी बरी भलायकी मेळटा, तुजे थंय आमकां नव्यान संतोश मेळटा, तुजे थंय आमकां नव्यान बरोन तुज्या मापान जिवीत मेळटा. तर आम्हा समेस्त तांचेर तूं आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या जिवितांतल्या सर विरोधी तावन, वैरीन तावन, शत्रू तावन, दुस्माना तावन आमकां सुटका लाभय. ते आमकां निंदा हाडत आसतना ते आमचे वैभव नाश करून आमकां अवमर्याद लज करूंक ते प्रयत्न करता आसतना स्वामी जेजू तूं जा आमचो वैभव, मान, गौरव आनी जिविताचो कुरो. दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या समेस्त वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्याच्या गरजा प्रमाणे तूं तांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालू, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. सर्गा राजाचो सागर तो, मोगा बांदाचो पागोर तूं. सर्गा राजाचो सागर तो, मोगा बांदाचो पागोर तूं. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, जिविताची झर जावन वाळोन ये. वो मोगाचे न्हू तुमी ह्या दिव्यवाणी लायव्ह मागण्यात तुमी वांटेली घेतल्यात, तुमकां अभिनंदन पटयता. तुमचे देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. कंडे जावन दैवी कुलोरेतीर मंदिराक तुमी येया, भेट दिया आनी आमकां हांगासर मेळा. हर एका शनिवारा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत हांगासर येतेर आसा. 3 वरां सकाळांक आमी मेळटा. वैयक्तीक तरान समालोचन करूंक कावन्सिलिंगाक थंयसर अवकाश आसा. आनी हर एका आयतारा सांजेर 6 वरां रेतेर प्रारंभ जाता. वस्तेचे रेतेर राव येत. कोणें भियोवचे नाका. वस्ती करूंक कितले पयशे विचारतात कोण ना म्हणून. हॉटलांत तुमी गेल्यार 5,000 10,000 रुपया एका दिसाक हॉटलाचे चार्ज आसात. हांगासर केवळ नांवा पुरते 100 रुपया विचारचे आनी 100 रुपयांक एका रुमांत 2 जाणां रावया. 2 गटली आसात. सांगात असं बाथरूम भितर आसा. 100 रुपये. थोडे जाणां तेय दिवंक जाय नाजाल्यार तेय आमी तुमकां माफ करता. तुमी रावयेत. जेवणाक तर्फेन केवळ 150 रुपया. 150 रुपयान तुमकां एक जेवण मेळना. हांगासर सकाळी जावन सांजे पर्यंत च्या, कॉफी, नास्तो, दनपाराचे सांजे सगळें जेवण मेळटा. केवळ 150 रुपया एका दिसाक. तुमी येया, रितेर करा. ते दिवंक जायना जाल्यार मोगाच्यान ते हांव माफ करता. पूण येया, देवाचें उतर तुमी आयका. देवाच्या उतरान ते इंक्रेज जाया. तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचे, तुमच्या वेपार वैवाटाचे देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमी जोड घेया. हांगासर म्हजे फोन नंबरूय आसा, वेबसायटी आसा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.